सांब पावलान रोमांगरां बरयल्या पत्रांतले वासाप. तुम्ही सायबान अस्कत वा नेणारी देखून हे सालते उलोवणे तुमचे लागीं हांव उलयतां. जशे एक काळार तुम्ही तुमच्यो कुडी अनिस्कळ आनी खोट्या ओडण्याच्या गुलामपणाक ओपून दिल्यो, तशेंच आतां नितीवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामा खातीर त्यो ओपून दिया. तुम्ही पातकांची गुलामां आसतना तुम्ही नितीच्या जिवनाखाल नातल्यात. आतां तुमकां लजेच्यो म्हूण दिसतात त्या करण्याचो तुम्ही तवळ कसलो फळ जडलो? मोरान जावंक पावले शेवट त्या जिवनाचो. पूण आतां तुम्ही पातकाच्या बांदपासांतली सुटल्यात आनी देवाची गुलामां जाल्यात. हाचो फळ तुमचें भाग्यवंतपण आनी हाचो शेवट ससनाचें जिवीत. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सुमया जेजूतय आमकां लाभला ते ससनाचे जिवीत. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत? एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारा समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशे वांटे जाताले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावताले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धुव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावताली. देवाचे उतार हे.